मेरशे ब्रेस्तारा सकाळी स्क्रॅपयार्डात गॅस लिकेज, थळाव्या 20 जणांचेर परिणाम जालो, 6 जाणांक जीएमसीत व्हरचे पडले. आज सकाळी जालें म्हणल्यार 5 सुमार ब्लास्ट जालो म्हटल्यार थंयच्यान धुंवर येवं लागलो. सगळीं जाणांक कितें जालें, सकाळीं उठता म्हणसर सगळ्यांच्या दोळ्यांनी धुळो लागलें आनी घुंवळ येयली थोड्या जाणां पडलीं बी. पडली म्हटल्यार मागीर सगळो बोवाळ जालो सगळीं भायर धांवलो म्हटल्यार आनीक बोवाळ जालो. मागीर पळोवंक वयता जाल्यार हांगा फाटल्यानच्यान सगळो धुंवर येता. कसली गॅस ती आमी नकळो. दुसरी गजाल, हे सरावंडींग पळय झाडां आसा ती सुद्दां पळय काळी जाल्ली आसा. डिपार्टमेंटान लेटरां गेल्या पूण पंचायत मेन म्हटल्यार हांगा रिस्पॉन्सिबल हांव पंचायतीक मानता. पंचायत कांयच एक्शन घेना. असो पयल्यार सगळो असो क्लाउड कसो व्हडलो धुके भरता पळय तशें जाल्लें. सरपंच म्हणटा स्क्रॅपयार्डाचेर कारवाय जातली. आमदार खंय लोकां वांगडा. आणि ना ताका ऑलरेडी डिमॉलिशाची आमी शोकस नोटीस दिल्या. आमी ताका ऑलरेडी आमी डिमॉलिशाची ताका आमकां शोकस नोटीस दिल्या. ताका ताणें रिप्लाय दिलो. सो आतां ताका डिमॉलिश आवायताचे आतां ही ताका फर्स्ट आमी ऑर्डर काडल्या. आतां फुडली ताका आमी डिमॉलिश ऑर्डर काडटा आनी एंटायर स्ट्रक्चर ते डिमॉलिश कंप्लेन लास्ट 6 मंथ्स हँडल करता. तातूंत आमचे ऑलरेडी मागता 2 इन्स्पेक्शन जावन आमी ऑलरेडी ताका आमी नोटीस बिटीस धाडून सगळे आमचे केल्ले आसा. पळय हिंगच्या सरावंडींग लोकांक जाय तशें जावंक जाय. लोकांक तो त्रास जाता जाल्यार तेणी ते सांबाळून करूंक जाय. अशें कितेंय करप सारकें लोकांक त्रास जायना तशें धंदो करा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार.